म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, सांतिनास ताचो पुतळो आमी फाटल्यान पळयतात तो ताचें परिवर्तन जालें तेन्ना तो मोन्सेरात म्हणून तिचो मोन्सेराता तिचो तान मांद्रीजाक आयलो आनी मांद्रीजाक आसतना तो एक गुफेंत केव थंयसर आपलें जिवीत सादतालो आनी भीक मागून कितें खातालो आनी सगळोच मागण्यान आसलेलो. आदी तो एकदम टापटीप न्हेसोन चलतालो भोंवतालो. आतां ताणें कितें केलें, नाकश्यो वाडूंक लागलो, दाडी केंस असोच आसलेलो तो. पूण भितरल्यान तो देवाच्या एकवटान रावतालो. हें भायलें आपूण चड ताचेर ध्यान मन लायलेलें म्हणून ताणें आतां हें सगळें सोडलें आनी भितरलें जिवीत ताणें पोत करून तो ते भाशेन आसतालो. भुरगीं मागीर ताका पळोवन ताची चेश्टा कोत्तालीं, ताचेर फातर उडयतालीं, पिसो म्हणटालीं आनी ताका तें बरें लागतालें. कित्याक जेजू पासत आतां हें हांव सगळें भोगतां. आमी खूब पाटी भायलो आकार पळोवन तांचेर आमी चेरबोड मारता वो फॉर्मोण मारता वो आमी तांचेर निशाद मारता. आमचें अशें आसता. पूण भायल्यानच न्हय, खूब पाटी आमच्या मनांत आसा तें आमी तांचेर थापता आनी हे भाशेन ती कोण ती आमी बिलकूल वळखना. सांतिनासाकूय ही भुरगीं वळखोन आसलेलीं ना म्हणून दुसरीं. कित्याक एक पाटी लेबल मारलें की ना त्याच लेबलाचेर आमी सगळ्या जाणांक मागीर पळोवंक लागता. पिसो म्हणटा पिसोच ते भाशेन आमचें आसता. आयची वास आमकां तेंच कळीत कोत्ता. जोहान बावतीस कशे भाशेन आयलो आमी ते दीस आयकलां. उंटाचिलो आनी एक पट्टो बांदून तो आनी मोव खावन आपलें जिवीत सादतालो. उपवास हे भाशेन तो कोत्तालो आनी देवाची म्हण हितून सगळें भजनां कोत्तालो ते भाशेन आसलेलो आनी देवाचें उतर तो लोकांक शिकयतालो. जेजू आयलो तेन्ना तो सगळ्यां बरोबर आसलेलो, सगळ्यांचो इश्ट आसलेलो, पातक्यांचो तसोच बऱ्यांचो, शाण्यांचो तशेंच म्हणल्यार हितून नेणारांचो आनी हे भाशेन ताचेरूय फॉर्मोण मारतात. तर अशें आमचे मदें घडटा. कोण पळयतो आमी ताका आजीर ना, कोण पळयतो आमी ताका आजीर जावंक जाय जाल्यार तुमकां हांवें आदीं सांगलेलें, जितली आमी जेजूक आजीर जाता तितली आमी आमकांच समजोंक लागता. आमी कोण पळय ती आनी कितलीं लागीं वो पयस ताचे सारकीं जावंक ना आमी पळय तें आमकां कळोंक लागता. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, जेन्ना हांव तुमकां हे भाशेन जेजूचीं उतरां सांगता म्हणजे ताणें आमकां कितें सांगलां, म्हजे सोबेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबेर रिगून रावता, तो सगळोच आमचे बरोबर आसा. एक मिनूत पर्यंत आमच्यान जिवंक जायना ताचे विरेत. तो आमकां म्हत्वाचो आनी तरी पूण आमी ताका विसरता. हाका लागून जितली आमी ताका आजीर जावंक लागतले तितलो तो आमचें मन उजवाडाक लागतलो आनी जितलें आमचें मन उजवाडाक लागता ताचे उतराचेर आमी ध्यान मन लायतले आनी ताचें उतर आमकां सगळें समजोंक लागतलें. म्हळ्यार हांगसर कितें म्हणलां पळय तें, जो मनीस नश्टांची बूद घेवन चलना वो पातकांच्या मार्गार भोंवना वो अधर्मी मनशाच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सुर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो नियाळीत आसात. जेजूजान आसा सगळेंच जिवीत, नेम, शिकवण, बरी खबर. जितली आमी ताका आजीर जाता तितलो ताचो पवित्र आत्मा आमकां सगळें शिकोवंक लागता आनी जेन्ना आमी ताचें उतर वाचता तेन्ना तो आमचे कडेन भितरल्यान उलोवन आमची मनां उजवाडायता. हे भाशेन सगळ्या सांत भक्तां बरोबर घडलें. आतां हांवें तुमकां म्हणलेलें सांतिनासा बरोबर तेच परी जेन्ना तो सांत फ्रांसीस शेवेराक भेटलो तेन्ना सांत नासलेलो तो. तेन्ना ताका सांगलें, आरे हें सगळें तूं कोत्ताय तें कित्याक पासत,
हांगसर तुजें बिराड करपाक कितें हें सगळें सोडून वेतलें आमी कसलो आदो मागीर तुका ताका तें बरें लागून आसलें कित्याक तो आपल्या मनांत जें आसलेलें तें आपूण जिवंक सोदतालो पूण देव ताका हाचे उद्देश सांगतालो ते भशेन तुजें जिवीत न्हय तें दुसरे भशेन घडोवन येवंक जाय मागीर ताणें तें पत्करलें पयलो तो ताका म्हणटालो हो पिसो हो थोंटो हें ताका म्हणटालो पूण मागीर ताणें ताचें आयकलें आनी आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून जेजून ताका बदललो आनी हे भशेन आमचें जिवीत जावंक जाय आयज एक सांतिनीचें आमी फेस्त समोर उरता मारिया दी रोझा म्हणून ती इटालियाची ब्रेशा म्हणटा पळय थंय चल्ली ल्हानचो आसतना तिणें आपलें जिवीत सगळ्यांक जेजूक भेटयल्या उपरांत ती परतून घरा येयली ती 15 वर्सांचीच आसली तेन्ना तिचोर गेल्ली परतून घरा येयली आनी पायचो मायचो परमोस करूंक लागली हें कोत्ता कोत्ता थंयसर भुरगीं आसलेलीं तांचो ती परमोस करूंक लागली आनी हे भशेन तिणें एक संस्था स्टार्ट केली जी संस्था ह्या भुरग्यांचो परमोस करता पळय तसली म्हणटच हे भशेन देव आमकां आपयता प्रत्येकांक कितें ना कितें काम ताचें करपाक आमी ताच्या सांगाता आमचें जिवीत सारया सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उमटेन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता ताका आजीर जावया सगळें आमचें जिवीत तो पवित्रतायेन भरून काडटा आपल्या पवित्रपणांत आमकां तो बोधता ताका आमी आजीर जावया आमचें पातकी सैम आमी आमचे कुडींत सगळेंच पसरलेलें आसा तें आमी काडया प्रत्येक सुस्कारांत ताचे सवेतेन दवरया आमची चिंतना भावना आमकां कंट्रोल करतात आनी आमची चाल त्या प्रमाणे घडोवन येता हें सगळें भितरलें आसा तितलें ताचे सवें करून जी मनशां जो एक सांदो आमी जेजूचे कुडीचो जावंक जाय त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आतां आमचें जिवीतूच ताका सगळें समोर पळोवया आनी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत ह्या ताच्या आसण्यांत आमी एकवटान ताचे सारकें उदीक जावया आमेन